सर्वेस्पराची समूर्त सदांच तुमच्या तोंडार आसच्याक दूध आनी मोव व्हांवत्या देसान सर्वेस्परान तुमकां भितर काडल्यान हालेलुया. ही कल्पना ही चिंतना आमची तयारी आमी करून आतां जेजूचें जिवीत जे आमचें सगळें आसा ताका जागृत जावन अदीक तें आमचें सगळें वाडोवनी उजवाडाक येवनी आनी आमचें जिवीत आमचें न्हय जेजूचें जिवीत हे भशेन आमी जियोया. बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या पडिलान भावनो पातकाक आमी चिटकोन रावचें न्ही. जिवचें न्हय आमी केन्नाच सेक्सुअली ना. नवें जिवीत आमकां देवान आमकां रचली ताणें आमकां आपल्या सारकी रचलेलें आसा. हें जिवीत आमी वगडायलें पूण आतां हें जिवीत जें ताणें आमकां दिलेलें तें ताच्या पुतान जिवन कशे भाशेन आमी ताचे सारकी जिवंक जाय तें ताणें दाखयलें. आनी हो जेजू आमचे भितर जियेता आनी आमकां सगळ्या जाणांक तो आपल्या जिवितान वांटो दिता. आमचें जिवीत आमचें न्हय ताचें जिवीत. हें आमी विसरल्या. हे भाशेन आमी बावळटान जियोंक ना. ताका लागून हें पातूक आमी कबूल करया आनी देवाचें भोगसणें मागया. काळजान थावन दूख दोत्तेल्यांक भोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. तुकडे बागून आशिर्वाद घेवया. सोब पुदेतात देव आमची काकळीत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती बऱ्या मनशां संवसारी सर्वेस्परा देवा सुगीच्या गाया. सोर पुदेतात देवा बापा आमी तुका सांगता. आमी तुजी स्तुती करता. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका मोहिमा दिता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता. सोम्याक एकल्याच दोनीक पुता जेजू क्रिस्ता. सोम्याक देवा देवाचे शेळये बापाचे पुता तूं संवसाराचे पाप करताय आमची काकळूत कर. तूं संवसाराचे पाप करताय आमची मागणी आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकळूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं सोमी एकलोच तूं व्हडतो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा नव्या भुरग्यां वरवीं तुजी पवित्र सभा तूं सदांच वाडयताय. तुज्या सेवकांनी बावार्थान स्विकार केला त्या संस्कारांक आपल्या जिवितान विस्वासी रावंक करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. देवाचे उतर आतां आमी शिकितान आयकुया. दोन दुतांच्या इतिहासांतलें वाचप. पेद्रून इकरा बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानू आनी जेरुसलेमान वस्तीक आसलोल्यांनो हें जाणो जाया आनी हें
आनी हांव सांगता ताका चीट दियात. देवान तुमचे मोदें नाजारेतचो जेजू आपणाक मानवलो म्हूण मनीस मानवला दाखयलो. तो तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान ओचोऱ्या आनी लिजमितां आनी खुणां केली. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपल्या थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळे आदीं फुडें जायना जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समोर नासलोल्या मनशा उद्देशी तुमी ताका खुर्सार खेळावू जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बांदपासांतलो सोडून पुनर्जीवन केलो. कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यान दवरूंक केन्नाच बरो नजो आसले. तो ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सोरेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कधीच हालोना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सूस जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकान सांचो नाय आनी तुज्या विश्वासी भक्तांक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोगती. बाबा भयणेनो, हें म्हज्या तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो पोरजोपोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताचे समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मोदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले सोस्तीच्या एकल्याक आपल्या सिंहासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिलें म्हूण तो जाणो आसलो. देखून ताणें अभिशेकाचें पुनर्जीवनपण आदीं फुडेंच पडलेलें आनी परगट केलें. देवान नरकान सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ही कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जीवन केलो आनी आमी सगळ्यांक ताच्या पुनर्जीवनपणाच्या गोवाय. देवाच्या उजव्या हाताक ताका आतां वयर उबारलो. देखून पासायलो पवीत आत्मो ताणें बापाक कोडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तें हेंच. सोरेस्पराचें उतर आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. परतून म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सोरेस्पराक तुमी सांगतात, सोरेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हजें दर्शनान तुजेच आदीं राखून दवरलाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सोरेस्पर म्हाका बूट दिता, देखून हांव ताका दिनवासता. रातचे पर्यंत म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूट दिता. हांव सोरेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कधीच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यंत सवस्थायेन सूस जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी भक्तांक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब,
म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोवती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सोरस्पराच्या उबी रावया. सोरस्परान घडलोल्यो दीस हो संतोशी आनी आनंद बरी जावूं दी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे शुभ वर्तमान. त्यो ओस्तोल्यो भिवन भिवन व्हड खुशालकायेन वगत मोडी नासतना समाधी सोचिल्ल्यो कोडसरून दावी ताचे शिश्यांक कोळीत करून केल्यो आनी अवचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नमान तुमकां. आनी ताणें लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपुटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेजू ताका म्हणलें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या भावाक गालिल्याक वचात म्हूण सांगात आनी थंय ते म्हाका देखतले. ते वेतूच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलेले कितेंय मुखेल यात्रिकांक कळीत केले आनी जाणट्या बरोबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायान खूब दुडू दिवन म्हणलें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातयां येवन ताका चोरयां घेवन गेले आनी हें बी राजपालाच्या कानार पडत आमी ताका समजायतल्या आनी तुमचेर कांयच जोड येनाशें करतल्या. शिपायांनी दूड घेतले आनी शिकयल्ले प्रमाणे केलें आनी खबर जुडिवा मदें आयजचो दीस पर्यंत चलत आसा. जेजूचें शुभ वर्तमान. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, हे ठामपणी आमी मनांत दवरया. जेजून आपल्या बापाय सून तो आयलोलो, बापाय सोबत रावलो आनी बापाचे येवजणे पर्यंत ताणें आपलें जिवीत सादलें जियेलो. तें तुमी सगळीं जाणात. आमचे भाशेन न्हय. आमी देवाक सगळो गोत दाविदान सांगला ते प्रमाणे ताचे दोळे लावन आमी जियेना. आमी आमची वस्तुंनी जियेता, पूण जेजू ती भाशेन जियेनासलो. सगळो गोत बापाय सगळें आपलें जिवीत जियेता आनी हे भाशेन जियेतना ताका इतलो कश्ट सोंसचो पडलो आमच्या पासत. पातोक आमचें आपलेपण पळय आसा आमचें तें ताणें आपणाचेर घेतलें. ही एक मिलाद, ही एक समजणी आमकां सोंपेपणी समजना, पूण पळयत रत्न आमचें सगळें आसा ताका लागून ही समजणी आमकां मेळटली की जेजून आपलें जिवीत बापा सगळें सारून आमकां सगळ्यांक मनशा कडेन आपल्या सगळें दवरली. ताका ही खास आमची पळय आसा भोगची पडली. इतलें जेवण मारलें ताचें
इतलो ताका मार दिलो सारकी कात पुड्यान पिंजून भायर वापत व्हांवताले एक उलो करूंक नाताले सगळे आमचे पासून सोंसले कांट्याचो खुरीस व्हडले कांटे सारके भितर रक्तान भरलेलो सारको सगळे आमचे पासून मागीर येदो व्हडलो खुरीस उखलूंक जायना तितलो बारकोसो ताणें घेवन 3 पाटी पडून 3 दोंपरां सारकी मोडून घेतली ते भाशेन ताका तो वयर वचचो पडलो आनी त्या खुर्सार आपले हात आनी पांय खेळावन इतली ताका दूख चोर कहो ताका मारलो हे सगळे ताणें पापा सगळे आमचे पासून सोंसले आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ताणें सुटका सोडून दिली मेलो तिसरे दिसा जेजूक बापायन पुनर्जीवन केलो एकलोच तो जो मरणांतलो जिवन जाल्लो आसा एकलोच आनी कोणूच देव ना कोणूच मनीस ना जो पुत्तून जिवन जाल्लो आसा एकलोच तो आनी हो जिवन जेजू आख्ख्या ह्या आमच्या संवसारांत आसा पूण तो इतलो ल्हान न्हय तो सारको उफाट देव सगळ्याक आसा आमचो सुर्या पळय आसा तो एकूच वयर ती नखेत्रां पळयता न्हय आमी तितले ते आनी सुर्य आसात आनी तितली अंतराळां आसात ते आमच्या चिंतून करूंक जायना येदो व्हडलो देव आनी ह्या देवान ही मिलाक आमचे पासून केल्ली आसा अरे कित्याक म्हणून आमी धाकटी खेळपणपणान जियेता कित्याक म्हणून आपलेपणान जियेता आमी म्हाजे म्हाका टुकून फुकू करून चलूनच आसा ते सगळें सोडून दिवया ताचेर आमचें ध्यान मन लावया आमचे दोळे ताचेर फिरावया प्रत्येक सुस्कार आमी घेता तो ताणें आमचे सगळें घातलेलो आसा ताका आमी हाजेर जावन जियोया आनी अशें तर करीत आमकां कांयच लागचें ना सगळो गत आमी शांतीन ताचे गोठायेन आनी ताचे बरेपणांत आमचें जिवीत सारतलें कसली दुयेंतांपर्यंत आमचे सशी लागीं येवची ना आयली जाल्यार आमी ताका भियेना आमकां दुयेंत जाल्यार रोखडीच आंग घाट्टा तकली पडटा ही करता आमी भियोन फावना सगळीं ताची संवय दवरया आनी तातूंतल्यान ताका तें भेटयलें की ना आनी दुसऱ्यां पासून तें वाडयतल्यान आनी दुसऱ्यांक तातूंतल्यान सुटका मेळटली आनी हे भाशेन आमी जेजूच्या कश्टांनी भाग घेवन देवाक जाय पळय तशें आमचें सगळें दुसऱ्याचें सर्वस्वां घडोवप लागतलें घडटलेंच भिवूं नाका तर हो जेजू आमचें सगळें जियेता तर आमची कुडीक तर आमी आतलाय ही कूड आमची न्हय ही ताची कूड हे भाशेन ह्या फुडें तुमी तुमचें जिवीत सारात आपलेपणाक नाका देवपणाक कित्याक ताणें आमकां सगळ्यांक आपले कुडीक एकठांयल्ली आसा तेन्ना कितें जालें मोइजसाशी आब्रामाशी सगळे लोक एकठांय जावन जियेताले पूण आतां जेजू सगळें आमी ताच्या जिवितान भाग घेवन आमी सगळीं हांगसर आसा तितली जेजू जावन आसा हें केन्नाच विसरनाका आमी आतां आमचे हात जोडया दोळे धांपया हो बूट आमचे सगळें भितरच्यान उगडप जावन जें आमचें जिवीत जेजू सगळें जियेता तें आमी एकदम उखलून दवरया आपलेपण सोडया आनी ताका चिटकून रावया जेजू तूं आमच्या जिवितान आमच्यो दोनी कसो जियेताय आनी ते करून आमी आमचें जिवीत ह्या फुडें सारतलें तुजी उतरां तुवें आमकां दिल्लीं आसा हें फकीरेपण आतां आमी करचें ना दुसऱ्यांक आमी सांगचीं ना अशे भशेन दुर्वांक लागून वो कोणें आमकां हे भशेन मानार करून जबरदस्तीन सांग म्हणून सांगलें जाल्यार ते भशेन आमी ह्या फुडें करचें न्हय पूण स्वताक जेजूक आमी चिटकून रावया आनी त्या स्वता पासून आमचें जिवीत वाडोवन करुया मरण करुया तयार जावया
आनी आमी जाणवतले की आमी केन्नाच आमचो नाश जावचो ना मरणान ना जेजू सोबें आमी पुनः जिवयतले आनी त्या बापाचे महिमे पासून आमचें जिवीत सारतलें सुखली आतां आमी देवाक वाचून आमची जिवीत ताका भेटोवया भेटून भेटूनचे गायन घेवया. C16 wypłacał za sobą. तुझ्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सूख दितात देवा बापाक मानता तसलें जावण मागात. सर्वेस्परान तुजे पोरचीची दान दोळीन मानून घे अशें तुजें नांव उच्चारून आनी पवित्र स्नाना वरवीं नवीन जावन ती सासणाचो संतोष भोगून पावून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां पारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवासूया. सर्वेस्पराक सोर काली आमी तुका दिवाखाणून फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक व्हडत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बरी तोच तो खरो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमचे मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन परतून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार तशेंच सर्गींच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दळबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायता. पवित्र दळबाराच्या सर्वेस्पर उत्सवी सर्वेस्पराचे नामी येतात तो सुवादी होसाना उत्सवी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. गोश्ट करून सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उलो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर दिवची. तेच फुडें जेवण जातोच जेजून काच घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काच. नवे आनी सासवी कोरोनाचें हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या तुझे मरण आमी समोरवता आनी तूं परत येयसर तुझे पुनर्जीवन करता. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलीप नेरी आनी सिम्याव आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पडून फावो कर. आमकां आमा समेस्तांची काकूळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये, देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत जुजेतीचो पोती, भाग्यवंत दवरून दिता आनी सर कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगातार तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं ताचे सोबें आनी ताचे सांगाता ताचे वरवीं ताचे ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सरपदीदार बापा सुरमान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणांक. वडिलां भावनो, तुमची सगळी मागणी हांगसर आमी दवरलेली आसा आनी जाणीन आमकां आपल्या मागण्यांची विनंती केल्ली आसा. हे इंतेसांव ह्या मिसाचें भेटय म्हणून सांगिल्लें आसा ते सगळे आमी आमच्या मनांत काळजां करून आतां आमी मागतना तांचे पासत तुमचे पासत आनी सगळ्या संवसारांची पडले आमच्या भावा भयणां पासत आतां आमी मागया. हे नवें जिवीत जेजू सोबें आमी अदीक खोलायेन आपणावन जिवोवच्या आनी आतां बरोबर जेजू बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सदांच येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आसपावपाक दिवस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक मोक्षिता तशी आमची पापां मागोस आनी आमकां कायलें पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सब वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान संवस काय आमकां दी. सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार क्रिस्ताच्या येण्याक परवाशान दोतरायतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकून सोर पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय.
सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक पडले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या बाळगतीक दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पडून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सुम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाची शिळे संसाराचे पाप काडले आमचे पाप दूर कर देवाची शिळे संसाराचे पाप काडले आमचे पाप दूर कर देवाची शिळे संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुपागी तूं म्हज्या घरांत येवन म्हाका फावना पूण एकूच तुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं म्हजे जेजू खूब पवित्र संस्कारान तूं सदांचेर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळे वस्तू परस आमचो मोग करता जेजू म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता ह्या वेळार चिंपोवणीक मास करत म्हज्यान शेव जायना देखून उत्नीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका बेन मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सुरशिलो पडसरी म्हाका केदीच दिवं नाका तुझे गाय म्हज्या देवा ती अभिमान
Doamne Dampia, Jesu आमचे भितर आसा ताचे कुडीचे आमी सांदे आमचे कुडीचे सांदे कशे आमचे भितर जियेता ते भशेन आमी ताचे सगळे ताचे सांदे कशे जियेता ताची घोटाय आतां आमकां मेळटा जशे आमचे कुडीक आनी कुडीच्या सांद्यान घोटाय मेळटा कित्याक जितले ते ताका चिटकून रावतात आमचे कुडी तितली ताका आमची घोटाय आसा तेच परी आमकांय जेजूची घोटाय आसा जितले आमी ताका चिटकून रावतले नाजाल्यार आमी आमकांच ताची सोर्सिली हिसकून काडटा आनी आमकां घायल करता हें तुमी पळयात आनी हे भाशेन आमी फुडें जिवनची न्हय पूण ताच्या एकवटान सदांच जिवुया आमचे भावार ताचे दोळे उक्ते करुया आनी हे परी आमच्या जिविताच्या एकवटान सारुया मेलेल्यांतलो जिवन जाल्लो क्रिस्त आनी मरणाक ह्या मुखार ताचे पदवी ना हालेलुया सुखी उबी रावया सर्वेस्परा पास्काच्या संस्काराची कृपा आमच्या काळजा मनात भरपूर वाडोवन दी अशें शासनाचे सुगोंडेचे वाटेर भितर सरोंक फाव केलें ताका तुजी देणी घेवंक पुर्ती कर क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया बागेवन फाशीसराचे मागणें म्हज्या उपरांत करा बागेवन फाशीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडबोडणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आमचो जीव जोरून मेलोय ह्या पासो बापान तुका स्वर्गांत मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसून दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता
आणि आता आमचे स्पासो तुझी विनोती मागता तुम्ही मागलेले आसा ते परतून मनांत हाडात आणि जेजू कडेन ते आमकां मेळच्याक भगवंता सगळ्यांनी ते मागया आमच्यो त्रेक बाबाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोती ते शांती पावले म्हूण मागता आनी सोपटा पासून तुजे बरोबर जेजू सोबेन दिनास घेयात म्हणून मागता Sugri Basa.